फोंड्याच्या ब्रह्मानंद मामलेकाराच्या खुनाच्या प्रकरणात पोलिसांनी आरोपी सिद्धार्थ मिरिंकाराक शुक्रारा धरलो। अटक केल्लो 44 वर्सांचो सिद्धार्थ मिरिंकार रावता फोंड्या धवळे। ब्रह्मानंद मामलेकार 4 जानेर सावन फोंडेच्यान बेपत्ता आशिल्लो। 4 दिसा उपरांत 8 तारखेक ताची कूड तांबडे सुर्ला मेळिल्ली। ताका सांगेच्या कोर्टान 5 दिसांचो रिमांड दिला। पैशाच्या वेव्हारांतल्यान खून जाला। आमचेकडे फोंडा पुलीस स्टेशनाचेर मिसिंग रिपोर्ट रजिस्टर जाल्लो, मिसिंग पर्सन रिपोर्ट, जितून ब्रह्मानंद मामलेकर हो मनीस 4 तारखेकच्यान मिसिंग जालो। आमी खूब सोदासोद केली तेन्ना ताजी डेड बॉडी बाराभूमी साकोर्डा थंयसर आमकां तांबडे सुर्लाक वता आसतना ताजी बॉडी मेळ्ळी। बॉडीचेर जखमो आशिल्ल्यो आनी पोस्टमॉर्टम केलें आनी ताच्या उपरांत आमी हो खुनाचो मामलो रजिस्टर केल्लो 9 तारखेक दिसा। 8 तारखेक ताजी बॉडी मेळ्ळी। आमी थरो आनी मेटिक्युलस इन्वेस्टिगेशन करून ह्या केसीच्या आरोपीक पकडिल्लो आसा। ताजें नांव जावन आसा सिद्धार्थ मोहन मिरिंजकर, वय 44 वर्सां, रावपी शिरोडा आनी फोंडाय बी, आनी ताका JMFC सांगेन 5 दिसाचो आज रिमांड दिल्लो आसा। ही मर्डर बेजिकली तांच्या बिजनेस रिलेशनशीप, पैशांची देवाण घेवाण हाचे वयल्यान जाल्ली आसा। आरोपी जो सिद्धार्थ मिरिंजकर आसा ताजे लुब्रिकंट्साचें शॉप आसा फोंड्यान, आनी बेजिकली ते रावपी शिरोडेचे। आनी जो आमचो डिसीज आसा, विक्टीम आसा हातून ब्रह्मानंद, तो आनी तो हे खास दोस्त आशिल्ले आनी ते बरोबर वताले। माडाक झाडाच्या वळेरेंतल्यान काडिल्ल्यान बिल्डर लॉबीचो धोको उप्रासला म्हण आदली रानामंत्री आलिना साल्ढाना उलयल्या। गरिबांच्या बऱ्याक म्हण माडाक झाडाच्या वळेरेंतल्यानूच काडचे परस नेम सुदारून संबंधीत अधिकाऱ्यांक जबाबदार धरून ती गजाल करूंक जाताली। गोंयची खरी वळख खंय माडाक लागूनच। ती मंत्री आसतना माडाचो प्रस्ताव आयिल्लो, मात तिणें ती गजाल खंय निर्णय घेनासतना दवरिल्ली। I know the government has done this with the common man in mind. However, there are many issues that have to be taken care of. The Goan will never cut or fell a coconut tree without dire need. But then now, in our state, we have the builders community. So we have to be very careful. But for me, in my heart, the coconut tree will always remain a tree. It is the coconut tree that gives Goa its beauty. When we picture Goa, we symbolize Goa by drawing a coconut tree. Well, the government has reasons for bringing this amendment, but as far as I am concerned, I think the need could be solved by putting certain rules and regulations in place and making certain authorities responsible to see that these rules and regulations are implemented to make life more easy to the common man with respect to the precarious coconut trees. Without censor before it was being discussed, but no definition, no decisions were taken. तेरेखोल न्हंयचो गाळ बेकायदेशीर उसपुपाच्या प्रकरणात पेडणे पुलिसांनी अजून FIR केल्लो ना। पुलिसांचो निषेध करूंक केरी पालये तेरेखोल संघर्ष समितीन पुलीस स्टेशनार कडेन धरणे धरले। जेटी कडेन बार्जी व्हरपाक मेळच्यो म्हण गाळ उसपुपाचें काम चल्लां अशें समिती म्हणटा। कंपनी आड FIR घालचो म्हण समिती मागता। तेरेखोल आनी केरीचे बिचाचेर जी घडणी घडलेली ती घडणी आमी हांगर हाडून रजिस्टर करपाक PIक सांगलें, पूण PI तेचे वयर कांयच रजिस्टर करूंक ना आनी अजूनय FIR नोंद करूंक ना। हेका लागून आमी PIचे निशेध करता। जेन्ना पुलीस इन्स्पेक्टरान ताका सांगलें की ताचेर FIR करूंक जाय म्हूण, ह्या जेम्सान कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सान नेग्लिजन्स केलें आनी सांगलें आपणाक कांय पडोंक ना म्हणून,
जाल्यार हांव चड आनी चड निशेध करता कॅप्टन फोर्साचो. कॅप्टन फोर्साक ही जबाबदारी असली न्हयची. घेऊया एक विराम.